Speaker, sir, I may be permitted to ask question 1B. 1B. Yes. Submitted to the House. Speaker, sir, this is encroachment in the industrial states. Anik, I want to speak about a particular industrial state in Konkani, which is neighboring my constituency. आणि हे जे इंडस्ट्रियल स्टेट आहा तेजे एन्क्रोचमेंट इतली जालो आहा आणि तेजो प्रभाव इतलो जाला की वी एज अ नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएंसी हॅव टू फेस टू इट. स्पीकर सर, vast tract of tenanted land adjacent to the Konkani industrial state is encroached by the industrial units. They have violated the Land Revenue Code Act. They have not taken any sanad or started the work of expansion of industrial unit. Speaker sir, ह्यो आवाज कोंकणी इंडस्ट्रियल स्टेटी आवाज म्हणटा कितलींशीं वर्सां चालू आहा आनी म्हाका दिसता आमगे ऑनरेबल इंडस्ट्रियल मिनिस्टराक खबरूय आहा, कित्याक हेच कोंकणी इंडस्ट्रियल स्टेटी लागून जायते एलिगेशन आमगेल्या इंडस्ट्रीज मिनिस्टराचे जाली आनी तो जाणा कितले त्रास तेकाय जाले. And these same people, same industrialists have taken our Konkolkars for a ride. And Speaker sir, तू खबर आहा कोंकणी लोक म्हणटा कितो आनी हांवूय त्या शेजारी मतदारसंघ. We have to be very firm and act with a firm hand, one fist to curb all this pollution आनी हे जे एन्करेजमेंट जावन जे आख्खे सगळे इंडस्ट्रीजान एन्करेजमेंट केलां तें बंद करपाक. स्पीकर सर, माय फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन, why the government is turning a blind eye on this illegal encroachment and massive irregularities in the encroached land by the way of land cutting and land filling? आमचे माननीय अल्टन हो जो प्रश्न मांडला तेका खबर आसा हो इश्यू पयलीं हांगा फिगर जाला आनी स्पश्टपणे तरी तेणें उत्तर वाचल्या गेल्या. B. Goa Industrial Development Corporation has currently undertaken different global positioning system survey to DSLR, which is Director of Settlement and Land Records in all industrial estates to determine the encroachment in all industrial areas. आता स्पीकर सर, हे जे एन्क्रोचमेंट आहले ते आतां काल पयर जावना, सुरवातेसून ते येयल्ले आसा. केन्नाच एक प्रयत्न जावना ते एक्चुअली क्वॉन्टिफाय करपाक कितली एरिया एन्क्रोचमेंटाक गेला, खरें कितें एन्क्रोचमेंट आसा ते उपरांत सरकार ठरोवपाक और IDC ठरोवपाक कितें एक्शन आमी तेंचेर घेतले असले कांयच स्टडी नासली. हाल्लीच आमी ही स्टडी घेतलेली आसा थ्रू ग्लोबल पोजिशनिंग, मार्किंग इट इन अ डिजिटल मॅनर, म्हणजे एवरीथींग वील बी ट्रान्सपरंट. डॅशबोर्डार कळटलें कोणें एन्क्रोचमेंट केला, कितलो केला तो. आतां म्हाका दिसता हें 80% वर्क आमचें कंप्लीट जायत येयलें, 20% उरलेलें आसा. आनी वेन द डेटा कम्स ते उपरांत आमकां एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें पडटलें. एन्क्रोचमेंट खूंय केला, दुसऱ्यांच्या प्लॉटान केला, रस्त्यार येवन केला, काय आपलीच ओपन स्पेस आसली ती मातशें वाडयला, युनीट एक्सपांड जावन एकदां कितें करता, आपली जमीन म्हूण मातशें मुखार वयता. हें आमी रिलॅक्सेशन दितले, आमी रेग्युलरायज करतले काय मोडपा लायतले, हे आमी निर्णय योग्य तो घेतले.